साळावले धरण वाठारांतल्या वनस्पती बागेत काम करपी दिसपट्ट्या पगाराच्या कामगारांनी कायम नोकऱ्यो आणि नेमान म्हयनाळ्या पगाराची मागणी केल्या। फाटली सुमार 25 वर्सां कामगारांनी सेवा दिवन लेगीत तांकां नियमितीकरण जावंक ना असो दावो कामगारांनी केला। आमदार, मुख्यमंत्री आणि संबंधित संस्थांकडेन फॉलोअप करून लेगीत हो प्रस्न सुटावो जावंक ना असो आरोप करून कामगारांनी सरकाराकडल्यान न्यायाची मागणी केल्या। आम्ही आता काम करपाक लागल्यार खंय साळा डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आता आमी काम करतात आणि इतली वर्सां आमी आता काम करता। 20 वर्सां जाली, 25 जावपा येयले सद्या आता। तेन्ना आता आमी कित्या लागून प्रयास करपाक लागलो, एक कारण म्हणल्यार आता आमचे फाटल्यान लेबर आसले म्हणजे तांकां आतां 10-15 वर्सां जालीं, तेका लागून तेंगे TSL केले आणि आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना। आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना, कांय केलें ना। मागीर दुसरें म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000-25,000 पगार घेतात। नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदो? कांयच फायदो ना। अशें म्हणून आमकां ते एका प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें। जायना सोंसपाक जरा पाव उदक दे आमकां काम करता करता म्हणटना हे आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां तरी बरें करचें। आमचें खूब सॅलरी लागून आमकां खूब हें जालें। आमी एक CMA एक विचारपाक सोदता की आमची कितें जे आमी तुजी ती फायल पावयली पळय GFDC, ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ। आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचे सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांजान दवरून। तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी CMA कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय, आमी तो आमगे मातसो CMA प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो। आनी एक डिमांड आसा की ती आमी आतां 25-26 वर्सां जाली आमी काम केलें आसा। जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता, आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले, तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता, आमकां मंथली आमकां पगार घालना। आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाली पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला। जेन्ना आमची CMA एक रिक्वेस्ट करता की आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसा तो मातसो आमचें हें कर। कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी इतली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी कितली घेता, आमकां जी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा। जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना। कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता, कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा। जेन्ना आमी हे आयज आमी अशें ठरयलां की आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमकां मातशी आमचो तो मातसो CMAन मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो, आमी एकूच रिक्वेस्ट करता सराक आमगे प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो प्रोसेस फुडें करून तो करचो, पूर्ण करचो। आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की आतां आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां CMAन हें करपाक केला, फिक्स करपाक केलें। आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले, आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं। तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की CMA कडेन।